नमस्कार. आयज आमी येयलेले आसा शिवोले मान्ना ह्या रस्त्याचेर आनी शिवोले मान्ना तुमी पळोवंक शकता जे रस्त्याची कंडिशन आहा ती इतली बेकार कंडिशन आसा. सायक्लोन जालो, एका दिसाचो सायक्लोन जालो आनी चक्रीवादळ जे जाले ते चक्रीवादळान भरमसाट पावस पडलो आनी जो आमचो शिवोले मान्ना जो रस्तो टेम्पररी म्हणून जो तेंच्यांनी पॅचअप केल्लो तो ढस जाल्लो आसा, जो सगळो जमनीन भितर गेल्लो आसा आनी व्हडली व्हडली व्हणे पडोन जे आमी म्हणटा ताका पॅथोल्स ते पडलेले आसात, व्हडले व्हडले व्हणे. सो पोरू ज्या भाशेन लोकांनी भोगला तशेंच अंदूय लोक भोगू शकता काय असो प्रश्न स्थानिकाच्या मनान येयलेलो आसा आनी असो प्रश्न सगळ्या लोकांच्या मनान आसा. सो जाणून घेवया आमी जे आमचे स्थानीक हांगासरले जे पंच मेंबर आसात व तशेंच शिवोली मान्ना पंचायतीचे जे सरपंच आसा त्यांच्या कडेन की हेचेर कितें सोल्युशन काडटले पळय ते. हांव साई प्रसाद कुबडे, गोंयकारपण न्यूज चॅनल. त्यांनी पयले हिंगा डांबोर घालता न्हू जाल्यार सगळें बरें जावपाचें. खिंचो खाच्यांनी तेणी हें केलें, डांबोर घालपाचें तेणी. कित्याक दोस्त आतां एका दिसाचो सायक्लोन जालो आनी एका दिसा एक दीस पावस पडोन रस्तो जो आहा सारको डस्ट जाल्लो आसा. सो आतां पावसाळो येवपाचो आहा, रेनी सिजन. सो आनीक 4 म्हयने पावसाचे आसा. सो आनीक रस्तो पिड्यार जावंक शकता. ही कॅन गेट स्पॉयल, फिनिश इट. दे शूड हॅव डन लॉंग बॅक दीस. डांबोर घालून पयलो तूं हें करपाचो तेणी न्हू, बिफोर द रेन्स. So now it can be possible? Now it's very impossible. Only if the rain halts, if the rain stops, then only they can do the work. Otherwise, very difficult. पोरू जे लोकांनी भोगला ते अंदू भोगूंक फावना. आमी PWD आमचो वॉर्ड मेंबर विलियम फॉलोअप करीत आसा. वर्स जायत येयल्या, अजून बसून तेंच्यांनी कांय एक्शन घेवना. तरी पूण ते करता म्हणून सांगीत आसा. आनी काल आतां तेंच्यांनी आमकां आश्वासन दिलां की एक तरी आमकां हें घालून दिता म्हणून, थर घालून दिता हांगा रोडाक आनी रोड सुरळीत करून दिता हांगा. म्हाका सांगा की लोकांनी फक्त आश्वासनाच आयकपाची की कितें काम जातलें अशी आशा आसा? म्हाका दिसता जातलें कशें दिसता म्हाका. आमी इतले फॉलोअप केला तेंचे कडेन, इतले रिक्वेस्ट केला तांकां एक कितें तरी करा आनी अंदू तो रोड मातसो तांकां लोकांक लागून हें करून दिया. पोरू जे लोकांनी भोगला ते अंदू लोकांनी हो त्रास काडचो न्हू. कित्याक बरेचशे लोकांचो जीव गेल्लो आसा. आमी पळयलां की पोरू दाणा वयलो एक आमचो तरणाटो भुरगो मरण पावलेलो आसा ह्या कारणाक लागून. सो अंदू अशें बरी जावं शकता ना, अंदू जावंक दिवपाचें ना म्हणून आमी हें फॉलोअप करीत आसा. जे शिवोली तार थिएटर जंक्शना कडेन जे बेवारशी गायी सांजच्या टायमार जे 25-30 बसतात आनी आतां पावस लागीं पावलेलो आसा. सो पावसाक लागून जेन्ना ज्यो गायी थंय बसता पळय तेन्ना कळोन येना की ती गाय थंय बसल्या आनी कोण तरी येवन तेजेर मारून एक अपघात जावं शकता आनी कोणाचो प्राण वचूंक शकता. सो हेचेर तुमी कितें फॉलोअप करतले? आमी पंचायतीन आमी कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लेलें आसलें तांकां. थोड्यांनी 3 म्हयन्याचे कॉन्ट्रॅक्ट घेतले, थोड्यांनी 6 म्हयन्याचे घेतले, अशें करून तेंच्यांनी सोडलें. आतां सपोज जर कोणाक ते कॉन्ट्रॅक्ट घेवपाचें आहा, कॅटल्स पॉन्ड्स करपाचें आहा, तांकां आमी पंचायत थ्रू आमी 5000 तांकां दिता. तेंच्यांनी व्हरोन बांदपाचें आनी मागीर ते कोण ओनर आहा नाल्यार तेंच्यांनी व्हरोंक शकता तेंचे कडल्यान. कोण असो तर मनीस आहा कॉन्ट्रॅक्ट घेतलो कॅटल्सा बद्दल नाल्यार तेंच्यांनी आमकां कॉन्टॅक्ट करचें. कित्याक अशें बऱ्याच ठिकाणी अशें जाल्लें आसा जेन्ना कोण गायीचेर मारता आनी अपघात जाता, जखमी जाता या मरण पावता, सो तो आपल्याचेर केन्ना घेयना की ती आपली स्वताची गाय आसा म्हणून. हय, ती बेवारशी जेन्ना गाय सोडलेली आसा. सो अशा कारणाक लागून जेन्ना तुमकां कळटा की ही अमक्या मालकीची गाय आसा सो तुमी ताका कितें फायन वगैरे दिवंक शकता? अजून बसून आमी घालूंक ना फायन, पूण आमी विचार करता सगळ्यां कडेन मेंबरा कडेन उलोवन हांव मागीर हें कितें तें सांगता. पयले सुवातेर हांव मान्य सरपंच विलियम फर्नांडीस. हे रस्त्या बसत पळय आमी फॉलोअप केला न्हू, जे इंजिनियरांशी म्हणना काय PWD आमचो मिनिस्टर जावं CMाक वचून आमी CC केल्ली आहा ह्या रस्त्या बद्दल. आमी ह्या रस्त्या बद्दल आमी कंटिन्युअसली आमी फॉलोअप करतच आसले. मदेकात कांय कारणांक लागून म्हाका कोवीड जालो, म्हाका एक
15 दीस म्हाका हिचरूच भायर सरोंक मेळना. लोकांचे थोडी घरांचेर झाडां बसून पडलीं, म्हाका थीं बसून वचोंक मेळोंक ना. पूण आतां आमी रस्त्यार वचत हांवें मातसो रिकवरी जावन परत आतां इंजिनियराक फोन मारला. ताणें एक पॉझिटीव आन्सर दिला कित्याक तरी करतले म्हणून रस्त्यार वचत. सो अंदू रस्तो जावपाची शक्यता आसा. जर पोरू लोकांनी त्रास भोगला ती शक्यता कमी जातली आनी रस्तो लोकांक सुरूय तसो मेळटलो. अंदू पयले सुवातेर आमकां जावं आमचो मान्येचो रस्तो बरो जालोच. आतां 2-3 वर्सां आमी त्रास भोगतात. इंजिनियराक सांगलां आमी बगर ताका फोन करतो बाबा हे हांव न्हू तरी कितें तरी करा म्हणून हे रस्त्यार वचत. सदांच लोक त्रास काडपाचो ना हे रस्त्यार वचत. तो कालूच हांवें संदीप आमचो जे आहा PW ताणें केलो, हांवें ताका फोन केल्लो तर ताणें सांगलां आमी कितें तरी करता म्हणून रस्त्यार वचत. म्हजें नांव दिपेश यशवंत धारककर. हांव मान्य इकरज वाड्या वयलो. हे सायकलोन जाला त्या दिसा हांगा व्हडलो व्हरणो पडलेलो. तर आमचे एक हांव आनी चविटो म्हणून वाड्या वयलोच मनीस दोगांनी मेळोन आमी विलियमागेर गेल्ले आनी आमी तो रोड सारको करून घेतलेलो. तेन्ना ती लोबरां घालून तेंच्यांनी आमकां दिली. आनी आतां फुडें पॉसिबल आहा की रस्तो सारको पिड्ड्यार जावंक शकता 110%. आनी लोक जायते खूब जाण पडल्यात हांगा. तर आमी म्हणटा ताका दामोर मातशें वत पडलें जाल्यार दामोर घालून घेवचो, गव्हर्मेंटान दिवचो कितें तो. आनी पंचायत फॉलोअप करता म्हटल्यार ते पंचायतीचे कोण आयकना आमच्या. तर ताका मातसो करून हेल्प करचो पंचायतीकूय की बाबा दामोर घालून घे आनी हें कर म्हणून. लोकांक कांय आमच्या त्रास जावपाचें ना कित्याक वयता त्या रस्त्यान. आनी कितलेशे हे सायडीन गाडयो वयता ते बंद जाले आनी ते सायडीनसून सडयांसून वयता ते पुला वयरसून. तर सडयांचे पुलूय तो धाकटुलो ब्रीज आहा तोय केन्नाय मोडोंक शकता. ते अशें म्हणटा हांगालो रोड मातसो जाता इतलो हायवे आमचो म्हापसा वयता तो. तर तो मातसो सारको दिवचो आमकां करून. हांव गव्हर्मेंटा कडेन इतली मागणी मागता. म्हाका सांगा फक्त आश्वासनाच आयकपाची लोकांनी की आमी आतां 3 वर्सां जालीं ही आश्वासनाच आयकता की आयज जातलो फाल्यां जातलो जाल्यार 15 दिसांनी जातलो. म्हटल्यार येता आनी तांबडीत माती घालता आनी वयता. तांबडी माती घालता तो पावस येयलो माती व्हांवन वयता. मागीर आमी अशें कंप्लेन केलें वचोन आमच्या पंचायतीक जाल्यार एका वॉर्ड मेंबराक जाल्यार वॉर्ड मेंबर म्हणटा येतले म्हणटा. तो हांव करता आमी सांगता तें काम करता. म्हटल्यार कितें तेजे माती घालता तो कांय उपयोगाचो ना. तर आमी म्हणटा कितें एक आमकां दामोर घालून दिवचो आनी आमचो रोड बरो करचो. आनी लोकांचें जायतें लुकसाण जाता कित्याक फाटल्या दिसांनी हांगा व्हडलो व्हणो पडलेलो. सायकलींग जावच्या पयलीं व्हडलो व्हणो पडलेलो आनी ते गाडयो व्हण्यानसून वयताल्यो. म्हटल्यार ते गाडयेकारांक कळनासलो तो व्हणो आहा काय उदकाचे लेवल आहा ते. कित्याक त्या गाडयांचे डॅमेज जाल्या फुडले बंपर सारके भितर व्हणक्याक टच जावन हेजेर आमच्या रस्त्याचेर ते बंपर बी फुटून जायते लुकसाण जालां लोकांक. ते 10,000चे लुकसाण म्हूण 5,000चे म्हूण 2,000चे म्हूण लुकसाणां जायता. गाडयांचे डॅमेज खूब जाल्या. तर हांव म्हणटा हे गाडयांचे लोकांचे डॅमेज जावचे न्हू कित्याक सद्या तेंचो धंदोय बरो ना. सद्या कोविडूय चलता आनी लोकां कडेन पयसो ना गाडयो सारके करूंक. ते अशें हांव म्हणटा कितें मातशें रस्त्याचें कितें तरी देवा कडेन मागता आनी गव्हर्मेंटा कडेन तेंचें लक्षान घालचें आनी तेंच्यांनी हे रस्त्याचें कितें तरी करचें आनी सारको करून दिवचो आमच्या लोकांक खंयच्या येता वयता त्या लोकांक.